बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. तूं कोण तो वळखून घे, तुजी अस्मिताय जिये. आमी देवाचीं भुरगीं शिवोतमनाचीं परगोटणार ही आमची अस्मिताय वळखून आनी नियाळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास कोत्ता. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना मनीस जालोल्या देवाच्या सोबदाक आनी स्वतान चलयतल्या पवित्रात्म्याक आमची काळजां उक्ती करुया. बागियोन फ्रांसीस सेवेरेच्या मोजतीन आमची अस्मिताय वळखून घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. मुगाच्या भयणी भावांनो, इस्कॉलपणां मनान धरून जायते फावटी आमची जिविताची अस्मिताय घडये वळखूंक जियोंक चुकल्या आनी आमची अस्मिताय जेजूंतल्यान येता हेंवूय घडये आमी विसरल्या. हे वेळार असल्या आनी दुसऱ्या आमच्या पातकांचो ग्रास करून त्याच बापाचे बोगसणे आमकां सुनेकल्याक मागुये. आनी देवाचे काकलुती कुला मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुर्विदार देवा आनी तुमकां बाब म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांगकार मरे सगळ्यान देवतान भोगतान आनी तुमकां बाब म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर. प्रार्थना आमच्या जणेकल्याची मागणी ते स्वांग गुरसो बापा मुखार दवरुया. कोनवाड्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुझे पोरजेची सोडवण ओजापानी तुवें सुरू केली. ह्या बावटांत आमकां तुज्या सेवकांक तीर कर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलून बासलेल्या वैभवाक आमी पावोशी करूं. ह्या मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी रासभर चलयता ससनांच्या ससना. बागियोन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, फोडकिरो कोण? जेजू जो कोण क्रिस्त म्हणूना तो होच क्रिस्त विरोधी. बापाक तो पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक वळखून घेना ताका बापूय मेळोना. पूण जो कोण पुताक वळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार संदेश ओरोंबाक तावन तुमी आयकला. तो तुमचे सोवे सदांच सांबाळात. सुरवातेक तावन आयकल्लो संदेश तुमचे सोवे तोगलो जाल्यार तुमी बापाक आनी पुता सोवे आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें
सासणाचें जिवीत. तुमकां फोसूंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचें सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकोवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवण मेळटा ती खरी, फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकोवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवे रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवे रावात. हे पोरी तो दिश्टी पडलो ते ताच्या दर्शनाच्या दिसाक व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतलो आनी तो आमकां लोचेक घालून आपणा थावन पयस करचो ना. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगलीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. सगलीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सगलीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. सगलीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगलीं आमी उबी रावया. Sorvesporak suy, sorvesporak suy, sorvesporak suy suy. Sorvesporak suy, sorvesporak suy, sorvesporak suy suy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्या वरवीं देवान आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak suy, sorvesporak suy, sorvesporak suy suy. Sorvesporak suy, sorvesporak suy, sorvesporak suy suy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांची गोंयकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारतल्यांक जेन्ना जुदेवानी याज्ञिकांक आनी लेविकांक जेरुसलेमांत पाठयलोले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणीन सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हळें, तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें ताका म्हळें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हळें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हळें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्या तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवान म्हळें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीत करात. असो अरोण्यांत एक ताळो बोब मारता आनी तो ताळो हांव.
तांकां फारजेवांनी पाठयलोले ताणें ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? आनी जुवान पत्ते पाडून म्हळें, हांव स्नान दितां तें उदकांत दितां, पूण तुमी ओळखनाशिल्ल्या एकलो आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वाड्डी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेथायन जोर्दानाचेर पलतडी जो हांव स्नान दितालो थंय सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, जरी हांवें तुमकां एक प्रश्न केलो, तूं कोण? हांवें तुमकां प्रश्न केलो, तूं कोण? आमचो जबाब येतलो आमचें नांव. आमी आमचें नांव सांगतले हांव, उपरांत घडये गरज जाल्यार आमचो गांव सांगतले हांव, आनी गरज पडले जाल्यार उपरांत आवय बापायचें आमी नांव सांगतले हांव. आनी हीच आमची ओळख कशें आमी दिता. पूण इतलीच काय आमची ओळख? आमचो नांव, गांव, आमच्या आवय बापायचें नांव, इतलीच काय आमची ओळख? ना, आमची ओळख जायती आसा, जाय तें आमी सांगूंक जाता. दुसऱ्यांक आमची ओळख खबर आसची ना, आमीच जाणाव आमी कोण ती. आमची घडये लागशिल्लीं आसा ती घडये सांगूंक पावतलें हांव, पूण अदीक चड हांव कोण तो हांवूच जाणा, दुसऱ्याक खबर आसची ना. आनी हांव कोण तो म्हाका केन्ना कळटलें? जेन्ना हांव बसतलों, नियाळ करतलों, तेन्ना म्हाका हांव खरेंचपणी म्हज्या जिविताचेर लक्ष घालतलों, तेन्ना कोण तो कळोन येतलें. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या शिव वर्तमानांत जुवांवाक प्रश्न येता, तूं कोण? जुवांवाक प्रश्न येता, तूं कोण? आनी ताचो जबाब, अरण्यांत आड्डतलो ताळो. आपूण अरण्यांत आड्डतलो ताळो हो ताचो जबाब. खेरीत विचित्र जबाब कसो म्हणूंक जाता, कित्याक आपलें नांव सांगूंक जातालें, आपलें नांव तो सांगना. दुसरे सुवातेर आपल्या बापायचें नांव सांगूंक जातालें. ताचो बापूय जाकारियास तांच्या देव मंदिरांत यादनी कसो वावुरतालो. ताच्या बापायक जायते जाण वळखताले, आपूण ताचो पूत म्हणूंक जाताले, पूण ताचेंय नांव सांगिना. न्हय म्हूण आपणाचें, न्हय म्हूण बापायचें. आपूण अरण्यांत आड्डतलो ताळो सोरेस्परांत सांगलोलो. खंय सांगलोलो? इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांत 40व्या स्वरांत 3रे वडींत आमकां मेळटा, अरण्यांत एक ताळो आयकूंक येतलो. तोच तो ताळो आपूण. ताळो कित्याक आड्डता? सोडवणाराची वाट तयार करच्याक. आपूण तोच सोडवणाराची वाट तयार करूंक आयला तो. म्हणजे आपलें कितें तो आपणाच्या वस्तूंक सांगना, आपूण कोण तो सोडवणाराच्या संबंदी सांगता. इन रिलेशन टू सेवियर ऑर इन रिलेशन टू क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताच्या संबंदी आपूण कोण तो आपली ओळख जुवां बाबतीस करून दिता. प्रितीच्या भयणी भावानो, हीच की आमची खरी ओळख. आमी आमचे वस्तूंगी न्हय, पूण जेजूचे वस्तूंगी आमी कोण ती आमची ओळख जावंक जाय. आमचो विशय तोच, तें सांगूंक आमकां उलो करता. तूं कोण तो ओळखून घे. म्हळ्यार हांव कोण? हांव कोण तो हांवें क्रिस्ताचे संबंदी ओळखून घेवंक जाय. आनी उपरांत म्हणटा विशय तुजें अस्मितायेची. हीच अस्मिताय आमी क्रिस्ताची ही जावन आसा आमची अस्मिताय. आनी तीच अस्मिताय जिवंक आज आमकां उलो आसा. प्रितीच्या भयणी भावानो, जायत्या भाशांनी आमी आमची ओळख सांगूंक जाता, पूण आज खेरीत भाशेन आत्मीक जिविताचेर लक्ष घालता. कित्याक आत्मीक जिविताचेर लक्ष घालून हांव कोण तो ओळखूंक हांवें आनी तुवें आज गरजेचें. तर आज तुवें तुका प्रश्न कर. जेन्ना तुका हो प्रश्न येता, तूं कोण, तुजो जबाब कितें आसतलो? तूं तुजें नांव सांगतलो, तूं तुजें गांव सांगतलो, वो तूं क्रिस्ता संबंदी कोण तो आपूण सांगतलो. तुज्या भयणी भावानो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो शिकतालो तेन्ना तूं कोण काय म्हूण विचारल्यार ताका जायते जाण ताचे इश्ट पासून तो कोण काय विचारल्यार सांगता आसले, हो शाणो भुरगो शिकपान बरो आसा, खेळान बरो आसा. पूण आज सान फ्रांसीस कोण काय म्हूण विचारल्यार ताचें शिकप, ताची जाणवाय कोणूच उलयना. तो एक भाग्यवंत ही जावन आसा ताची ओळख. क्रिस्ता संबंदी तो एक भाग्यवंत जाला, ही की ताणें आपली अस्मिताय करून दवरलेली आसा. जरी तरी आपलें जिवीत बदलून आपली अस्मिताय ओळखून घेवन आपण हें जिवीत तो जिवंक नासलोलो जाल्यार तूं आनी हांव कोणूच आज हांगा ह्या माटवान बसची नासली. आज घडये हो जागो पासून आसतो नासलो. जरी तरी सान फ्रांसिस्कान आपली अस्मिताय ओळखून घेवन आपण कोण तो ओळखून घेवन तो त्या प्रमाणे जिवंक नासलो जाल्यार सान फ्रांसिस्कूच आमकां देख. हांव कोण तो हांवें ओळखून घेवन हीच अस्मिताय म्हजी ती हांवें जिवंक. तर आयज तुमकां संदेश कसो दितलो जाल्यार कितें सांगतलो? दोनूच वस्तू तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. भयणी भावानो, आमचें नांव जावन आसा आमची अस्मिताय.
आमी भुरग्यांक आमची नांवां घालतात ती जावन आसा आमच्या भुरग्यांची अस्मिताय आनी जिवीतभर हीच अस्मिताय आमच्या भुरग्यांची. आदी आमी भुरग्यांक नांवां घालताले आमच्या सांतां भोगतांची, बरीं भोगतांची नांवां आसतालीं, आग्नेल, आंतोन, आग्नेस, काय बरीं नांवां आसतालीं आनी खेरीत ऑर्ता बरीत नांवां. पूण आतांच्या काळाची आमची नांवां आमी कोणाची नांवां घालतात? फिल्म स्टार्स, फुटबॉल प्लेयर्स, तांची नांवां आमी घालतात. तांची अस्मिताय आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक सोदतात. आयज आवय बापूय आपलीं नांवां जोडून नांवांक अर्थ पासून आसना तसलीं नांवां घालतात. अर्थ नासलोलीं नांवां कसली अस्मिताय आमी भुरग्यांक आज दिता काय? आनी आमची सांतां भोगतांची नांवां आसलीं ती खंय पावलीं काय? सेंट एंटनी बार, वेलंकनी ट्रॅव्हल्स, आमच्या दोंद्याचेर आमी सांतां भोगतांची नांवां घायल्यात. आमची दोंदे आमी पवित्रतायेची अस्मिताय दिता आनी आमच्या भुरग्यांक, आमची मनशां, आमच्या भुरग्यांक आमी कोण फिल्म स्टार, कोण फुटबॉल स्टार तांची नांवां दिल्लीं आसात. फाल्यां भुरग्यांक प्रश्न येतलो तूं कोण? भुरगीं आपली अस्मिताय कितें समजतलीं काय? तर आज खेरीत भशेन आमकां पयलो संदेश आमच्या भुरग्यांक जेन्ना आमी नांवां घालतात, तुमचीं भुरगीं आसात, तुमी वाडलोलीं आसात, भुरगीं आसात, तीं आपल्या भुरग्यांक नांवां घालतलीं. हीं ऑर्तां बरीत भोव करून सांतां भोगतांची जीं आमचीं नांवां आसात तीं दिवंक आमी वावरूंक जाय. कित्याक ही सांतां भोगतांची जेन्ना अस्मिताय आमी आमच्या भुरग्यांक दिता तेच देखीन आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक आदार मेळटा. आनी दुसरें स्वाद प्रितीच्या भयणी भावनो, चोडा गरजेचें हांव कोण? आमकां भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन पयल्या 5व्या वरान 4थ्या वळीन म्हणटलो, देवान आमकां विचून काडल्यात, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां विचून काडल्यात आमी ताची आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हणून. हें आमचें मूळ ओळख, ही आमची मूळ अस्मिताय. आमी देवाचीं भुरगीं, देवान आमकां आपलीं भुरगीं जावचीं म्हणून विचून काडल्यात, ही आमची मूळ ओळख. आमी देवाचीं भुरगीं. भाग्योन पावलो रोमकारांकूय बरोवन म्हणटा, आमी जियेता जाल्यार क्रिस्तांत आमी जियेता, आमी मरतात जाल्यार क्रिस्तांत आमी मरता. आनी त्याच पासत जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगलीं सोम्याचीं, आमी सगलीं देवाचीं. हीच आमची मूळ ओळख आज आमी ओळखून घेवंक जाय. आयज तूं कोण? आमी जाय तें सांगतले हांव, जाय ती आमची ओळख दितले हांव. पूण ही आमची ओळख संवसारी ओळख संवसारांतूच काबार जातली. जरी तर तूं कितलोय फामाद जालो, संवसारी ओळख तुवें दवरली पूण स्वर्गीच्या राजान ओळख दवरूंक ना जाल्यार कसलो फायदो? हेंच कितें इनासतलो एलान फ्रांसीस शावेराक म्हणलें, आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत कसलो आदाव, कसलो फायदो? आमी संवसारान सगलें केलें, नांव जोडलें, पूण स्वर्गीच्या राजान आमी नांव जोडूंक पावूंक ना. तर आज विशय आमकां उलो कोत्ता, तूं कोण तो पयलो ओळखून घे. ओळखून घेवंक सारकें सोंपें, आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. हीच आमची मूळ ओळख जावन आसा. आनी दुसरे सुवातेर ही तुजी अस्मिताय म्हणटोच ती तुवें जिवंक जाय. कसो जियेतलो? आमकां जुआं बातीस म्हणटा ते भशेन ताची वाट तयार करात, ताचो मार्ग नीट करात. खेरीत भशेन शुभ वर्तमान सांगता ते भशेन जियेयात म्हूण आमकां आज जुआं बातीस शुभ वर्तमानान उलो करता. आमीच आमची अस्मिताय जियेतलीं, आमी क्रिस्तांव देवाची भुरगीं म्हूण आमी जियेतलीं जाल्यार देव सांगता, शुभ वर्तमान सांगता ते भशेन आमी जिवंक जाय. ह्या मिसा भेटेन खेरीत भशेन आमी वांटो घेतना हीच आमची अस्मिताय आमी मानून घेवंक, आमी देवाची भुरगीं ही अस्मिताय आमची आमी मानून घेवन सोंपतात असलें जिवीत, देवाच्या राजाच्या जिविताक सोंपतात असलें जिवीत आमी जिवंक आमकां बळ आनी कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. सगळी उबी रावया. आमचेच ओळखीन वाडोवंक आनी आमची अस्मिताय सांबाळून जिवंक केवळार आमची मागणी बापा मुखार घालून ताचो आदार ताचीच कृपा आमकां सुणिकल्याक मागुया. पवित्र सोबे खातीर तांणी सदांच क्रिस्ताक परगटूंक आनी बाबार्थ्यांक तांची खोरी अस्मिताय सोदून काडूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. आपली अस्मिताय सोदतल्या खातीर क्रिस्ताच्या मोगाच्या आनी स्वताच्या उजवाडान तांकां मोनाचो उजवाड आनी जिविताचो हेतू फावो जावंक बापा लागीं मागुया.
समुदाया खातीर देवाची भुरगीं कशीं एकामेकाक आमची खोरी अस्मिताय जिवंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. पिडेस्तां आनी कोश्टोतल्यां खातीर तांकां क्रिस्ताची पेकोवणी फावो जावंक आनी आमा सोमेस्तांच्या मागण्यांचो आनी आदाराचो तेंको मेळूंक बापा लागीं मागुया. मोगळा बापा, तुज्या आनी तुज्या पुताचे संबंदी आमी कोण ते वळखून घेवन आमचे सोडकीन वाडून आमची अस्मिताय सांबाळून आनी क्रिस्ती अस्मिताय पोरमणे तुज्या उतरा पोरमणे जियेतली जावं तुज्या आत्म्यान आमकां बरो. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. मोचे बाबणीनो आमचे बलिदान सर परवेदा देवपाक मानद असले हिसा म्हूण मागत. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या सर्वेस्पोट मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचे बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कोटची घेता आनी तुका पोत्तून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फाव जावं दी. हें मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारान सासनाचे देवा सर्व काळ आनी सर्वताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जालो मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळांत आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजो सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिसती पडो नासलेलो आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदीं तो दिसती पडलो. पडलेली रोचना आपणा सोवे उबारून नव्यान तुजे तिका सुपुर्णायन एकठांवंक साडून गेलोल्यांक पातकी मनीसकुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावंक स्वर्गांत तावन जेजू आयला देवून देखून स्वर्गीच्या देवता संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशन कश्ट मरण सोसूक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसरे समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराची हें रगत पातकाचें बोगसुणें मेळचें तुमचे बसत आनी सोमेस मनशें बसत तें वारोवतलें ही म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gut purgotuye Somia Jesu ami ondogata ari ekasitle pieta Ikre pauti ruhoi bawa Jesu ami tuze moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता आनी जिविताचो उंडू आनी सरपणाची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी सोमेसा पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा सिमियाम आमच्या आदारी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती भाग्यवंत धर्म दुतांक आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesu borfi, Dios Jesu sangata, Dios Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजूच्या संबंधी आमची ओळख घेवन आमी कोण ते जाणा जावन आमची अस्मिताय क्रिस्ती अस्मिताय आनी जिविताची अस्मिताय जियोंक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान एवढार मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज समकाय तुजी बशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबोस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशन अतिरेकता तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकाली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटय
कित्याक रासोटी पोतरी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्तांत तुजी दोन मृतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या 62चे दिश्ट कर आनी जे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासभर चलयताय ससनांच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिवं देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकृत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकृत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी याच क्रिस्ता संबंधी आमची ओळख घेवन आमच्या जिविताची अस्मिताय जीव तोच वेळार आपल्या मासो रक्तांतल्यान जीव आमच्या जिवितान भितर सोदता हे शिडेच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी म्हजे भितर म्हाका कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. Uloi poco reku
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. उभी राहिये. प्रार्थूये. प्रिय बापा, जेजूच्या कुरी रोगताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारके कर म्हूण आमी मागता. ते तुज्या पुता जेजूची नावी. मातशी बसूया. आयची ही मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री ऑल्ड्रीन डिकोस्टा, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर एडन फेर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास. सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञीक बाबांक आमी आभारी. तिलामोलच्या फिरगोसकारांक तशेंच गायन पंगडाक आमची शाबासकी. आमच्या मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन आमचे कुमसाराचें पेंडॉल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. पॉंडिचेरी कुडलोरचे आर्चबिस्प भोवमानेस्त फ्रांसीस कालिस्त ह्या मिसाचेर येजमानपण चलयतले. फाल्यां सांजे 6:15 इंग्लीश मिसाचेर भोवमानेस्त प्रकाश सांगली कामाम दिओसिसीचो बिस्प येजमानपण चलयतले. भाग्योन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांचो उमाव सकाळी 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसता. जानेराची 4 तारीख उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळी 9 वाजता दोबाजीक सकाळचे पवित्र सभेचे मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कातिद्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी भाग्योन फ्रांसीस शाव्याराच्यो रेलिको बाजिलिकेंत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समरमतले. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पुर्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. भाग्योन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे
बापाक वाकाणटाव आमेन. Soda, soy